घोग्यांनी पडपी पावसान पुराय गोंय राज्याक विस्कळीत केला। दर दिसा पडपी पावसाक लागून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घरां, रस्ते, शेतां बुडल्या। तशेंच झाडां, लायटीचे खांबे मोडप आनी पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। बिरेस्तारा मध्यान राती कुमारवाडो मये वाठारांत एका घराचेर व्हडले कमकुवत वडाचें झाड कोसळ्ळें। हे घडणुकेत स्लॅबाच्या घराक धपको बसून शेडीत दवरिल्ल्यो 2 कार आनी 3 दुचाकी चिड्डल्यो। दुसरे वटेन सावय वेरेच्या कोणीर वाठारांत लायटीचो खांबो रस्त्यार पडलो। सुदैवान जिवीत हानी जावंक ना। वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी रोखडोच हो खांबो उबो केलो आनी वीज पुरवण करपाचे यत्न सुरू केले। जाल्यार धारबांदोड्यात शुक्रारा फांतोडेर पावस आनी वादळी वाऱ्याक लागून एका घरा कुशीक आशिल्ल्या शेडीचेर झाड पडून सुमार 50,000चे लुकसाण जाले। तशेंच झाड पडिल्ल्यान लायटीच्यो वायरी लेगीत तुटून पडल्यो। दुसरे वटेन दाबोळवाडा शापोरा हांगासर यशवंत गोवेकर हांच्या घरार झाडां पडून सुमार 2 लाखाचे लुकसाण जालां। 11:30-12 कॉल येयले की कुंभारवाडा पडला म्हणून झाड पडला म्हणून वडाचेर आनी आमी सडनली टर्न आउट केलो। ते इतले झाड व्हडले आसले की राती करपाक ते पॉसिबल नासले, पूण आमी ते फॅमिलीक रिक्वेस्ट केले आनी सकाळी येता आनी ते झाड हे करता तेय एग्री जाली आनी आतां आमी ते काम सुरू केल्लें आहा। एक्सपर्टी कडेन येयल्या उपरांत आमी ते क्लियर करतले आनी ते सगळे गाडी तितून 2 गाडयो आसा, 3 मोटरसायकली आहा, त्यो सुद्दां डॅमेज जाल्ल्या फूल टोटल। पण अजून साधारण कितें जालां ते कळना ना, अजून साधारण लॉस अजून साधारण कळना की आनी लॉस एस्टिमेट भरपूर आहा तो, कित्याक टोटली तेजे आमचो स्लॅबूय डॅमेज जाल्लो आसा, घराचे तेजे पिलरूय डॅमेज जाल्ले आसा। बिरेस्तारा मध्यान राती कुमारवाडो मये वाठारांत एक अवाढ वडाचें झाड एका घराचेर कोसळ्ळें। हे घडणुकेत घरा सामकार दवरिल्ल्यो 2 कारी आनी 3 दुचाकी चिड्डिल्यो। घराची मोडतोड आनी कारींची तशेंच दुचाकींची मोडतोड पळयली जाल्यार लुकसाण 20 लाखां भायर आसूं येता असो एक अदमास आसा। सध्या मी असा कोणीर सावयवेरे हांगाच्या जाग्यार सकाळी फांतोडेर वाऱ्याच्या नेटान एक लायटीचो खांबो हांगा रस्त्यार कोसळ्ळो। फांतोडेर घडणूक घडिल्ल्यान सुदैवान कसली जिवीत हानी जावना, म्हटल्यार वीज खात्याच्या एका खांबाचें नुकसान जालां। थळाव्या वीज उपकेंद्रांतल्या कर्मचाऱ्यांनी ताकतिकेन धांव घेवन हो खांबो आशिल्लो तसो परत उबो केला आनी लायट रिस्टोरिंग सध्या चालू आसा। राती पावस भरपूर 4-5 दीस पावस भरपूर येयलो आनी काल व्हडलें वादळ जालें आनी साकोड्या भागांत तशें घराचेर फुडल्यान हे पणस पडला आनी ते 2-3 खांबे गेल्या, सगळ्या लायट ना जाल्ले आहा आनी लोकांचे ते वटेन खुबशे नासधूस जाल्ले आसा। ते धारमडे आतां हांव वयलो तेन्ना धारमड्या पंचायती कडेन हें जाल्लें आसा, हांगसर कोणाच्या घराचेर एक झाड पडलेलें रिपेर करता ते आनी ते बेगीन रिपेर जावपाक आनी खुबशे लुकसाण जाल्लें आसा। लायट केन्ना जेन्ना साकोडे लायट आतां रातच्यान लायट ना। सकाळ वारो गेलो पळय, वाऱ्यान एक व्हडलो आंबो आसलो, तो आंबो पयलो उमटालो, आंबो उमटून तो मागीर हेचेर पडलो चिकवाच्या झाडाचेर आनी दुसरे हेचेर माड आसलो त्या माडाचेर ही 3य झाडां येयली आनी ते घराचेर पडली। देवाचे दोन इंजरी कोणाक जावंक ना, पूण तांकां फॅमिलीक शॉक लागलो म्हणटा येदो व्हडलो आवाज जालो आनी तांच्या दोळ्या फोडसून तो पयलो। तेची आई आसली यशवंताची फुटान भरली, ती पयली सांगली म्हणजे पडटा आसता ताका शॉकान गेली। हांगार माडाच्या झाडांनी आंबो पडलेला, पयलीं घरांतल्या मनशांक पयलीं तो सगळी सेफ आसली। सेफ आसना फुडें मागीर आमी तांकां भायर काडले आनी फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।